सरकार भटक्या पेट्यांचो प्रश्न सोडवपाक कांयच यत्न करिना म्हण अत्रुज नगर कॉलनीतल्या थळाव्यांनी सरकाराचेर आक्रमक टिका केल्या। येयल्ल्या दिसा पेट्यांच्या हल्ल्यांच्यो केशी वाडपाक लागल्या। ल्हान भुरग्यांक भायर सरपाक कठीण जाला म्हण थळाव्यांनी राग उक्तायला। सरकारान डॉग शेल्टराची सुविधा उपलब्ध करची म्हण थळच्या लोकांची मागणी आसा। आरडीएक्सपो खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। DSP had come now of the animal this. Yeah. She said we'll sterilize them and we'll educate the people. But what measures they are taking to stop the dogs biting? Sterilize is not going to help it. Parallelly, they have to establish a shelter home. Yeah, sterilization drive and the shelter home is very essential. Today, Supreme Court has given a I told her order. That she's saying there are 2 lakhs dogs in India and why will give shelter for them? हांव आयिल्लो अंत्रुज नगर ह्या भागान कित्याक तुम्ही पळयता ह्या दिसांनी की एक भटक्या कुत्र्यांचो एक दहशत आज फोंड्यान निर्माण जाल्ली आसा आनी गेले 5-6 म्हयने जाले हे कुत्रे खास करून भुरग्यांचेर अटॅक करता। तुम्ही पळयता आसतले हांगा आमचे दुर्गाबाटान बोंडबागाचेर एका भुरग्याचेर 5-7 वर्साच्या भुरग्याचेर अटॅक जालो आनी त्या भुरग्याचो जीव गेलो। त्याच्यानंतर म्हाका दिसता हांगा आज अंत्रुज नगर ह्या भागान 5 फावट असो कुत्र्यांचो अटॅक भुरग्यांचेर अटॅक केलो आनी आतांच म्हाका काल एक सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या दिल्ली NCR ह्या भागातले जितके स्ट्रे डॉग्स आसा तांकां धरचे गव्हर्मेंटान आनी शेल्टर होमान व्हरून डिटेन करचे म्हणून थंय दवरचे तांकां आनी त्याच बरोबर एक हेल्पलायनूय निर्माण करची की जर डॉग बायटा लागून स्पेसिफीक डॉग बायटा जर खंयच्याय कुत्र्यान चावलो जाल्यार 4 वरां भितर त्या हेल्पलायनान रिस्पॉन्ड करून तांकां वॅक्सीन दिवपाक जाय। तर आमची अशी मागणी आसा की फोंड्यान हो उपद्रव कुत्र्यांचो खूब जाल्लो आसा तेन्ना दिल्ली NCRान जे सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या तीच गोंयच्या गव्हर्मेंटान हांगा गोंयभर लागू करची। आतां पंचायती कडेन जागो नासत पूण पंचायत कॅन आयडेंटिफाय पंचायतीन जर आयडेंटिफाय केलो आनी पंचायती कडेन जर तो जागो एक्वायर करपाक शक्य ना जाल्यार गव्हर्मेंटान करून तांकां दिवचो। लेट पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी आयडेंटिफाय एंड स्टेट गव्हर्मेंट लेट देम सपोर्ट देम। जो कुत्र्याचो उपद्रव आसा तो आमकां जवळ 2 वर्सां जालीं हांगा जाता। हांगा पयलीं कॉलनींत चड कुत्रे नाशिल्ले 1-2 नाशिल्ले आनी ते कोण तरी येवन हांगा फीड करपाक करता हांगा कुत्रे वाडत गेले कुत्रे अटॅक करपाक लागले। सो आमी ताका ऑब्जेक्ट केलें फीड करता तेणी आमचेर कंप्लेन घातली कलेक्टरान पुलिसेन आमी कंप्लेन केली। खुबशे आमी राटावळी केल्यो पयर सुद्दां आमी कलेक्टरा कडेन फूल कॉलनी गेले पूण हेजेर सरकार कांयच करिना। कंटिन्यू 2-2 दिसांनी हांगा भुरग्यांक बायट करता भुरग्याचेर अटॅक करता। हांगा एकट्या भुरग्याक सोडपाची हें ना ताका ट्युशनाक धाडटलो स्कुलाक धाडटलो जाल्यार ताका पेरंट्स वांगडा वयचें पडटा। ही परिस्थिती आहे। आमी पेरंट्स नोकरेक वयतले आमचे काम धंद्याक वयतले काय भुरग्यांक स्कुलाक सोडटले ट्युशनाक सोडटले। सो हेजेर सरकारान जो आतां सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आयल्या तशी सरकारान हेजेर गोंयच्या सरकारान जाता तितके बेगीन हेजेर निर्णय घेवन शेल्टर होम करची आनी त्या कुत्र्याची वेवस्था करची। सर आमी जाले कोर्टातले ते सुद्दां कोर्टान केस करून ते 5 फावटी थंय रावंड मारून जाले। कलेक्टराक सुद्दां आमी लेटर केलें आनी कलेक्टरान एक्चुअली आमकां सांगलें की आपूण सगळे तुमचे सारके फायनल करून कितें ते लेटर दिता म्हणून पण अजून पर्यंत आतां म्हाका दिसता 8-15 दीस जाले अजून कोणाचेच जाग ना। आनी मेन एक म्हटल्यार सर आमच्या एरियाच्या सकयल डंपिंग एरिया आसा कचऱ्याची। सो त्या कचऱ्यान सगळे भायले लोक जे असतात ते बोन्स उरलेली हॉटेलातले सगळे जेवण उरलेले थंय हाडून डंप करता ते येवन कुत्रे खाता आणि शेल्टर होम ते अंत्रुज नगरान करता। सो मेन म्हणजे ती डंपिंग एरिया प्लीज आमकां थंय नाका। ती डंपिंग एरिया थंय केल्यार सगळ्या हॉटेलाचे सर ते बोन्स आसता उरलेले बी आसता पळय ते रातचे हाडून उडयता। आमी खूबदां स्टॉप केले पण ते कशेंच आनी ते खाता कुत्रे थंय एंटर हांगा शेल्टर मेळटा न्हू सगळे घेतून बसपाक न्हिजपाक। सो गॅरेज बी आसा सो ते हांगा शेल्टर घेता।